पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आमच्या कार्यक्रमात. मागच्या वर्षी आपण जेव्हा भेटलो होतो तेव्हा तुमचे काही प्रॉब्लेम्स होते ते म्हणजे तुम्ही म्हणालेला की ट्रान्सपोर्टेशनची फॅसिलिटी इकडे नाही. सर ह्या वेळेला ते प्रॉब्लेम तुमचा सॉल्व्ह झालेला आहे का? अजूनपर्यंत आमचा तो ट्रान्सपोर्टचा इश्यू सॉल्व्ह झालेला नाही आहे. कारण बेसिकली आम्हाला इतर कदंबा किंवा कुठले प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर असतील त्यांची गरज आहेच. बट वी आर नॉट एबल टू फॅसिलिटेट दॅट टिल डेट. सर हल्लीच गव्हर्नमेंटाने नवीन एक कायदा काढला त्या म्हणजे इन्क्रीज केला आहे जे लो विजेसमध्ये. सो त्याचा फायदा इंडस्ट्रीला कसा होईल किंवा त्याला इम्पॅक्ट तुमच्या इंडस्ट्रीवर कसा होतो? इन्क्रीज इन वेजेसनी इंडस्ट्रीला फायदा तर नाहीच होत, पण आमचे कॉस्ट वाढतात मेनली. आणि त्यामुळे ऑल्सो वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट द राईट स्टाफ ॲट द राईट प्राईस. सो वी हॅव टू वेट, गो टू विलेजेस. आत्तासुद्धा वी हॅव गॉट एव्हरी वन हू आर वर्किंग विथ अस, दे आर ऑल फ्रॉम पिसुल्लेम और फ्रॉम नियर बाय विलेजेस लाईक अमोणा, साखळी, बिचोली, वाळपई. But as you said, because of the minimum wages increase, the number of people who are approaching are also less, because industry should also be able to afford to pay those kind of rates. Because we are seeing in the last few years, government has been increasing rates on a regular basis every 6 months. So it becomes very difficult for us to evaluate and plan our activities. मागच्या वर्षीपेक्षा आता या वर्षीच्या काळात तुमचं पॉवरचा इश्यू सॉल्व्ह झालेला आहे का? अजून मी असं म्हणणार नाही की कम्प्लिटली सॉल्व्ह झाला आहे, बट थिंग्स आर मच बेटर दॅन वॉट इट वॉज लास्ट इयर. वी आर स्टील फेसिंग प्रॉब्लेम्स विथ पॉवर कट ऑफ्स अँड पॉवर फ्लक्च्युएशन. या लास्ट मंथमध्ये वी हॅड लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ पॉवर फ्लक्च्युएशन, बिकॉज ऑफ विच सी फ्रॉम इंडस्ट्री पॉईंट ऑफ व्यू वी हॅव टू ट्राय अँड मॅनेज इट द वे द सिच्युएशन इज. सो वी हॅव फिक्स सम अलार्म सिस्टम्स which go on when the MCB trips or any machine fails, so that we know where to stop the process. So but from department point of view, Ajuni quality of power is not as good as it should be for industry. सो तमनार जी पॉवर लाईन जी इन पाईपलाईन आहे सध्याला ती जर कंप्लीट झाली तर तुम्हाला वाटतं की गोव्याच्या इंडस्ट्रीना फायदा होईल का? Oh, definitely. If there is continuous power supply, especially for industries like ours, which is a continuous production unit, which is running 24 hours, any power failure leads to a loss in production. And to restart that production, to get the parameters right, we face heavy losses. So if there is continuous supply of power, then automatically our production increases. We can have more employment generation. And that's beneficial for everybody, including the state. One more point I would like to emphasize is we have been discussing this from last year that we require street lights, but Ajuni we don't have any street light provision in our industrial estate. So at night, especially in factories which are running 24 hours, they face a problem with this as no street lights are available. लास्ट टायम इलेक्ट्रिसिटीचो इशू सॉल्व जाल्लो, कित्याक जी 11 kVAची लायन आसा जी आमकां येता, म्हणजे कितें आसा, देर आर टू टायप्स ऑफ पावर वीच इज कमींग इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट. एक आसता 11 kVA आनी एक 33 kVA. सो 11 kVAची अंडरग्रावंड केल्ली केबलिंग ती अमोना सबस्टेशनांतल्यान पिसुल्लेम येता. ती अंडरग्रावंड केली, तिचो बरो आमकां मेळ्ळो, म्हणजे फायदो जालो. पूण आतां जाला कितें, 33 kVA लायन जी येता, म्हणजे थोड्या इंडस्ट्रीजांत डायरेक्टली 33 kVA लायन येता. ती 33 kVA लायन इज ओवरहेड आनी ताजेर सगळो मागीर पावसाच्या दिसांनी कितें जाता, बिकॉज ऑफ विंड्स, बिकॉज ऑफ ट्रीज फॉलिंग, ती परत परत कितें ना कितें तरी प्रॉब्लेम करता. सो आतां इशू असो आसा की 11 kVAची अंडरग्रावंड आसा, 33 kVAची अजून ओवरहेड आसा. पूण जो सबस्टेशनान जो इक्विपमेंट आसा आमोना सबस्टेशनान, तो इतलो ओल्ड जाल्लो आसा, आउटडेटेड जाल्लो आसा की तो परत इट इज नॉट एबल टू गिव दॅट कायंड ऑफ क्वॉलिटी पावर. सो इशू आतां 11 kVAचो सॉर्ट आवट जाला लायनीचो,
पूण जी पावर इक्विपमेंट आसा सबस्टेशनान तेजे सारकें मेंटेनन्स जाल्लें ना. आनी दुसरें म्हणजे ते इन्वेस्टमेंट जे करपाक जाय आशिल्ले सबस्टेशनान टू अपग्रेड इट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. कित्याक आतां पावर सगळ्यांचे रिक्वायरमेंट वाडीत आसा, डॉमेस्टीक एज वेल एज इंडस्ट्रियल. आय एम नॉट जस्ट सेईंग इंडस्ट्रियल पावर हॅज इनक्रीज्ड, इवन डॉमेस्टीक कन्जम्पशन हॅज इनक्रीज्ड ऑफ द पीपल. सो ताज्या खातीर कितें आसा, तुका तशी कॅपॅसिटी वाडोवची पडटा सबस्टेशनाची. तें कोणीच केल्लें ना. सो हू इज सफरींग? Domestic consumers are suffering, but more than that the industrial consumers are suffering. So आता कितें आसा तेजो सोल्युशन? एक म्हणजे तुका सबस्टेशनान तुका सगळे इक्विपमेंट आसा ते सगळे नवे हाडपाक जाय, अपग्रेड करपाक जाय. ट्रान्सफॉर्मर्स नवे हाडचे पडटले. जे व्हडले जे 63 मेगा MVAचे जे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा ते आतां 2 नवे हाडपाक जाय. ते ना, केल्ले ना. म्हणून जाता कितें की पावर इज अवेलेबल, पूण तांची जी पळय डिस्ट्रिब्युशन कॅपॅसिटी आसा ती अपग्रेड करूंक ना. म्हणून परत अनशेड्यूल्ड मेंटेनन्स करचें पडटा आनी पावर इंटरप्शन्स जाता. दॅट इज द मेजर प्रॉब्लेम रायट नाव. आनी प्लस 33 KV लायन जी ओवरहेड आसा, जी आमकां आमोनाच्यान पिसुल्ले मेळटा, ती अंडरग्रावंड करपाक जाय किंवा ताजे मेंटेनन्स सारकें करपाक जाय. जे हांगाचे जे लोकल JE आनी AE आसा ते करिनात. आनी आमी कितें केलें मागीर टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम? आमी पावर मिनिस्टरा कडेन गेले. आमी डेलिगेशन केलें. होंडा पिसुल्लेम इंडस्ट्रीज असोसिएशन प्लस गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन प्लस गोवा चेंबर अशी आमची एक मिटींग जाली 4 म्हयन्या पयलीं. आनी आमी पावर मिनिस्टराक सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें. थंय आमचो चीफ इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तोय आशिल्लो. सो तेणी मागीर सगळो समजून घेतलो कितें प्रॉब्लेम आसा तो. अँड वी अंडरस्टूड दॅट मेजर अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड इन आमोना सबस्टेशन, जो आतां अजून पर्यंत तेणी कांयच हालचाली करूंक ना. ते म्हणटा की आतां बजेट ते अरेंज करतले, सेंटरांतल्यान फंड्स येतले, तेच्या मागीर आमी ते टेंडर इशू करून सगळे अपग्रेडेशन करतले. स्ट्रीट लायटीचो कितें इशू जाल्लो की गोवा IDC म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ते करपाक जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा की गोवा IDCन ते स्ट्रीट लायट करून दिवपाचें, मागीर मेंटेनन्स आमी करता म्हणून. सो ते फुटबॉल जाल्लो आसा इंटर डिपार्टमेंटल. सो आतां तांचें अशें ठरलां की गोवा IDC वील नॉट डू एनीथींग. ओके, दे वील पे द मनी टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते सगळे स्ट्रीट लायट्स लायतले, सगळे फिटिंग्स तांकां जाय तशे ते लायतले आनी मागीर हँड ओवर करून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटूच मेंटेन करतले. सो आतां तसो डिसिजन जाल्लो आसा. सो नाव द फुटबॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कम्प्लिटली. उदकाचो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. सो जेन्ना लास्ट टायम आमी उलयले 1 वर्सा पयलीं, तेन्ना इतलें उदक आसून वी हॅव अ वेल, गूड वेल हियर, ओपन वेल आसा, बोर वेल्स आसा, तरी आसून हांची जी पंपींग सिस्टम आशिल्ली ती बरोबर नाशिल्ली IDCची. पूण मागीर आमी ते सामके IDC कनेक्ट मिटींग जाता IDCची एवरी इयर जाता. सो आमी ते 2 IDC मिटिंगान स्ट्रॉंगली द असोसिएशन पूट फोर्थ आवर डिमांड दॅट वी शूड गेट 8 hours ऑफ वॉटर. सो ते मागीर MDन मातशे सिरियसली घेतले आनी तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. सो फ्रॉम 10 to 5 आमकां आतां एडिक्वेट उदक मेळटा, वीच इज गूड. सो नो कंप्लेन्स अबावट दॅट. दुसरी गजाल सर, तुम्ही कचऱ्या विशयी म्हणटाले की वेस्ट हांगासर कलेक्ट जायना, प्लस नॉन जो हजार्डस वेस्ट आहा तो हांगासर आहा, प्लस नॉन हजार्डस वेस्ट आहा, तो डिस्पोज करपाक आमकां मेळना. त्या बद्दल तुमकां आतां कितें आसा, वेस्ट 2 तरेचे आसता. एक नॉन हॅजार्डस वेस्ट म्हणजे नॉर्मल आमचो डॉमेस्टीक वेस्ट भशेन आसता. फॉर एक्झाम्पल पेपर, मागीर आनी कितें लिव्स आनी ऑर्गेनीक वेस्ट, इनऑर्गेनीक वेस्ट. तो हो कलेक्ट करपी अथॉरिटी इज एक्चुली IDC. कित्याक आमी जे पळय टॅक्स पे करता, हावस टॅक्स पे करता, ते IDCक पे करता, पंचायतीक पे करना. सो वी कॅनॉट एक्सपेक्ट पंचायत टू डू इट. बट IDC इज नॉट टेकिंग दॅट सिरियसली. Even today, there is no
वेस्ट कलेक्शन फॅसिलिटी बाय गोवा IDC इन पिसुल्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेट. सो आतां तूं म्हाका विचारतलो की आतां जर 20 लोक एका फॅक्टरीन काम करता, तांचे जे पळय वेस्ट जनरेट जाता, पेपर वेस्ट जाता, नॉर्मल वेस्ट, फूड वेस्ट, ते कितें करपाचें? सो मोस्ट ऑफ द पीपल आय हॅव सीन इन इंडस्ट्रियल इस्टेट, दे आर बर्निंग इट. करूच शकना. खंय आतां इवन आमी जर कलेक्ट सुद्दां जरी केले, पिनान घालून दवरले जाल्यार ते कितें करपाचें? सो वी आर एनकरेजींग लोकल इंडस्ट्रीज की त्यांनी स्वता ऑर्गेनिक वेस्ट असली जाल्यार तुमी ट्रीट करा ती आनी मेक मॅन्युअर आउट ऑफ इट. सो वी आर ऑल्सो डुईंग, सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डुईंग इट. पूण जे पळय इनऑर्गेनिक वेस्ट आसा ते मागीर आमकां बंद करचें पडटा, किंवा लोक मागीर खंय तरी व्हरून डंप करतात. डेब्री आसा फॉर एग्जाम्पल, जे कन्स्ट्रक्शन डेब्री आसा ती मागीर खंय तरी पिटान, मायनींग पीट नाल्यार जे स्टोन मायनींगचे पिट्स आसता तातूंत मागीर डंप करतात थोडे. बट आवर डिमांड इज, एंड वी हॅव बीन कन्सिस्टंटली टेलिंग IDC की यू नीड टू हॅव अ एजन्सी, यू शूड अपॉइंट अ एजन्सी, वी आर रेडी टू पे. सी, इंडस्ट्री हॅज टू पे टू डिस्पोज द वेस्ट. ते आमी करपाक रेडी आसा, पूण तुमी अपॉइंट करा न्ही. एक तुमी एजन्सी ताका टेंडर प्रोसेस करून एक अपॉइंट करपाक जाय. म्हणजे त्यांनी येवन जर आमच्या कडल्यान वेस्ट जर घेतले जाल्यार दे कॅन ट्रीट इट एफेक्टिवली. इंडस्ट्री ऑल्सो जनरेट्स हॅझार्डस वेस्ट वीच कॅनॉट बी ट्रिटेड इन अ नॉर्मल फॅसिलिटी. MRF फॅसिलिटी आसता थंय तूं हॅझार्डस वेस्ट ट्रीट करूं शकना. सो ताज्या खातीर कितें आसता की यू हॅव टू, देर इज अ स्पेशल ट्रिटमेंट फॅसिलिटी कॉल्ड हॅझार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणून आसता. ती आतां एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एवरी स्टेट शूड हॅव वन हॅझार्डस वेस्ट ट्रिटमेंट फॅसिलिटी. ती आतां पिसुल्लेमान त्यांनी चालू केल्ली आसा, कळ्ळें. नाव देर इज अ कंपनी कॉल्ड पोंडा एनवायरोकेअर विच इज लायक अ कॉर्पोरेशन. म्हणजे तातूंत गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा एज अ स्टेक होल्डर, आनी देर इज अ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज कॉल्ड जिमा. They have come together and there's a private body. All of them have come together and they have formed this facility. So not only from Pisulem Industrial Estate, but from all the industries estates from across Goa, and even hotels, even non-industrial consumers, तांचे सगळे जे हजार्डस वेस्ट आसता ते तुवें थंय धाडपाकूच जाय इन दीस फॅसिलिटी. कळ्ळें. मागीर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दीस हॅझार्डस वेस्ट इदर दे डू इन्सिनरेशन, म्हणजे ते बर्न करतात, कळ्ळें, इन अ प्रॉपर मॅनर टू वीथ मिनिमम पोल्युशन, ऑर इट इज लँड फिलींग जाता तेजें, म्हणजे ट्रिटमेंट करून लँड फिलींग करतात. म्हणजे ते ग्रावंड वॉटर ते पॉयझनस पोल्यूट करपाक जायना अशें ते ट्रीट करतात. आनी थर्ड एक्शन ते घेता की ते को प्रोसेसींग करता ऑर प्री प्रोसेसींग करता, एंड दॅट हॅझार्डस वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फ्युअल, एंड दॅट फ्युअल इज सेंड टू सिमेंट प्लांट्स ऑर सम अदर प्लांट्स आउटसायड गोवा टू बी यूज एज फ्युअल. हय, ते रियूज जाता. सो दॅट इज हाव द हॅझार्डस वेस्ट इज सपोज टू बी ट्रिटेड. सो आतां कितें आसा, हॅझार्डस वेस्टाचो एक व्हडलो इशू जाल्लो की जे पळय इंडस्ट्रीज, I would not like to name those industries, but there are some chemical, pharmaceutical, majorly pharmaceutical industries asa, rubber industries asa, so many other industries which use chemicals for their process. They generate hazardous waste. Ata all this while they were sending this hazardous waste outside Goa. काय म्हणजे there were contractors and there were transporters who used to pay the companies to take this hazardous waste, or they used to pay the contractor depending on the nature of the hazardous waste. आणि ते मागीर कितें करताले, सिमेंट प्लांटान धाडटाले. But after the Supreme Court judgment, now they cannot do it. It has to, any waste generated in a state has to be treated in a state. So आता जाल्लें कितें की there is a miscommunication between the some industries and this Ponda Envirocare की कॉस्ट एस्पेक्ट कितें आसा.
सो लोकांक दिसता की तो कॉस्ट खूब हाय आसा. म्हणजे पयलीं लेटस से एक इंडस्ट्रीक ₹10 पे करपाक पडटालो पर केजी टू डिस्पोज ऑफ अ वेस्ट, or in some cases these contractors used to pay the industry to take that hazardous waste because it is a fuel for them. आतां तांकां अशें दिसता की तांकां आतां चड पयशे फारीक करचे पडटा टू ट्रीट इट इन गोवा, म्हणून ते फाटल्यान सरता. पूण हो कितें आसा, हो मिसकम्युनिकेशन आमी क्लियर करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे वी हॅड अ मिटींग, आतां वी टूक द इनिशिएटीव, पिसुल्लेम इंडस्ट्रीज असोसिएशन with Goa Chamber of Commerce and Industry and with Goa State Industries Association आणि Pollution Control Board. आमची मिटींग जाली इन गोवा चेंबर ऑफिस. 2-3 मिटींग जाले. आमी तांकां आपयलो. पोंडा एनवायरोकेर इज आवर मेंबर इन पिसुल्लेम इंडस्ट्रीज असोसिएशन. सो आमी तांकां बरोबर घेतले, एक मिटींग केली. दे ट्रायड टू टेल देम अँड अंडरस्टँड की वॉट इज द कमर्शियल एस्पेक्ट, वाय इट इज एक्सपेन्सिव्ह, हे सगळें त्यांनी एक्सप्लेन केलें. पूण मागीर स्पेसिफीक इश्यूज आशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल युनिट्स आसा, MSME युनिट्स आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल तुका एक जनरेटर, एवरी MSME युनीट हॅज टू कीप अ जनरेटर. आतां तो जनरेटर कितें आसा, कित्याक दवरता आमी? इलेक्ट्रिसिटी ना म्हणून आमकां जनरेटर वापरचो पडटा. आतां ताजी जी ऑयल आसता, इंजीन ऑयल आसता, दॅट इज अ हेजार्डस वेस्ट. कळ्ळें? सो दॅट हेजार्डस वेस्ट ट्रीट करपा खातीर पयलीं ते टेस्ट करचे पडटा बाय पोंडा एनवायरोकेर. सो ते टेस्टिंग करपाक दे वर चार्जिंग ₹10,000. सो वेस्ट आसा कितली? 200 किलो लेटस से. ती टेस्ट करपा खातीर फक्त टेस्टिंगाक तूं जर ₹10,000 चार्ज केले आनी 10 टनाची, आनी ते ट्रान्सपोर्टेशन तेणीच करपाक जाय पोंडा एनवायरोकेरान. सो तेंची 10 टनाची गाडी ते धाडटाले 500 किलोचे हेजार्डस वेस्ट व्हरपा खातीर, आनी परत आनी ₹10,000 तांकां चार्ज करताले. सो नाव वॉट वी डीड, आमी तांकां बरोबर हाडले. इंडस्ट्री ऑन वन सायड, पोंडा एनवायरोकेर ऑन वन सायड, अँड वी ब्रॉट देम टुगेदर ऑन द टेबल. दोगांयचे प्रॉब्लेम्स डिस्कस जाले. कळ्ळें? सो सोल्युशन कितें आयलो की फॉर MSME युनिट्स दे वील कीप रिक्षाज ऑफ 1 टन कॅपॅसिटी. कळ्ळें? सो बारीक बारीक जेंचे वेस्ट आसा ते रिक्षान ट्रान्सपोर्ट करतले आनी कमी चार्ज जातलो तेंचो. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा की जर तुमचो एन्युअल जो हेजार्डस वेस्ट जनरेशन इज लेस देन 1 टन जाल्यार दे वील वेव ऑफ दॅट ₹10,000 टेस्टिंग फी. सो अशें डिसिजन आमचें जाल्लें आसा. हय, डिस्कावंटूय मेळ्ळा. सो द स्मॉल इंडस्ट्रीज नीड नॉट हॅव टू बेर ₹10,000 फॉर टेस्टिंग. कॅन्टीनाची फेसिलिटीज हांगा आसा? सी, देर इज अ बिग IDC बिल्डींग विच हॅज बीन बिल्ट इन पिसुल्लेम. कितलेशे कोटी खर्च करून तेणी एक बरी सामकी बिल्डींग बांदिल्ली आसा. पूण तूं जर आतां थंय वयशीत, तूं कवर करा ती बिल्डींग, म्हाका दिसता तेचे 10% सुद्दां अजून युटिलायज जाल्लें ना. मागीर थंय तेणी प्रोविजन दवरलेलें आसा फॉर ATM, फॉर ऑफिसीस ऑफ गव्हर्मेंट युटिलिटीज लायक PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तांचो लायनमॅन बीन तांकां स्टेशन करपा खातीर थंय ऑफीस केल्लें आसा. कळ्ळें? मिटींग रूम केल्लो आसा, हॉल केल्लो आसा, प्लस देर इज अ ऑफीस फॉर लोकल इंडस्ट्री असोसिएशन. सगळे प्रोविजन केल्ले आसा. कॅन्टीन फेसिलिटीक तेणी प्रोविजन केल्लें आसा, रेस्टॉरंटाक एक प्रोविजन केल्लें आसा, पूण ते कांयच अजून यूज केल्लें ना. सो आमी जेन्ना IDC कनेक्ट जाता, जेन्ना IDC एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेट दे कम टू आस्क वॉट इज द प्रॉब्लेम, टू डील विथ स्पेसिफीक इश्यूज ऑफ द इंडस्ट्री, तेन्ना आमी स्ट्रॉंगली पुट अप केल्लें की आमकां एक थंय ऑफीस दिवचें असोसिएशनाक, आनी एक कॅन्टीन फेसिलिटी चालू करची, मागीर ATM फेसिलिटी चालू करची, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे 2 लायनमॅन थंय स्टेशन करपाचे, बिकॉज देर आर अरावंड 60-70 इंडस्ट्रीज in Pisulem Industries, industrial estate, but there is no facility, no canteen facility, no ATM, there is no lineman station for this entire industrial estate. This is all a problem which needs to be sorted. So IDC should be a little म्हाका दिसता proactive. I believe that Pisulem Industries जे पळय आसा हांगा,
थंय जे पळय गोवन आनी नॉन गोवनचो प्रोपोर्शन जर तूं पळयशीत ऑफ द स्टाफ वर्कींग, आय थिंक इट वील बी द वन ऑफ द हायस्ट. ऑफकोर्स आवर इंडस्ट्रीज आर ओनली अरावंड 60, पूण जे proportion of Goans working in the industry is quite high in Pisulnem, because सगळे लोक आनी खंयचे लोक येता फ्रॉम ऑल सरावंडींग विलेजीस इन सत्तरीम एंड बिचोलीम, विच आर ऑल बॅकवर्ड तालुकास कळ्ळें. आनी हे सगळ्या लोकांक आमी काम दिता, कळ्ळें न्ही. सो वी फील दॅट दीस फॅसिलिटीज लायक कॅन्टीन फॉर आतां जे लोक येता गांवांतल्यान येता तांकां जेवपाचो कितें तरी बंदोबस्त करपाक जाय. देर इज नो रेस्टॉरंट हियर, नो कॅन्टीन हियर. ना म्हटलें तरी देर आर एटलिस्ट अरावंड 250 to 300 गोवन वर्कर्स वर्किंग. एटलिस्ट 250 गोवन people from surrounding villages are working in all these industries in Pisulnem, but we don't have a facility for them. सर तमनाराचो जे आम्ही प्रोजेक्ट म्हणटात ते सध्या इन पायपलायन आहा, तो कंप्लीट जातकूच तुमचे पावराचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हय पळय, तनमार आसा दॅर इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. तुका हांवें सांगलें की मेन प्रॉब्लेम आमच्या सब स्टेशनान जे इक्विपमेंट आसा ते अपग्रेड करपाक जाय. दॅट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. दॅट इज फॉर द डिस्ट्रिब्युशन पार्ट ऑफ इट. पूण गोंयांत जी पळय पावर येता, गोवा पावर जनरेट करना, कळ्ळें. गोवा कन्ज्युम्स पावर. सो आमकां आतां एक लायन येता महाराष्ट्राच्यान, एक लायन येता कर्नाटकाच्यान. गोंयचे टोटल consumption is around 800 megawatt peak consumption of power. So amka, as per my understanding, half of it comes from Karnataka side, half of it comes from Maharashtra side. But आता जाला कितें तुका, because it is just neck to neck, म्हणजे तुका hand to mouth situation जाल्ली आसा. जर तुका खंयची तरी ट्रान्समिशन लायनान फॉल्ट आयलो किंवा ओवरलोड जालो जाल्यार तुका मेंटेनन्सा खातीर तूं शटडावन घेवच शकना, कळ्ळें. तुका तो पावर खंयच्या दुसऱ्या लायनीक तुका ट्रान्सफर करचो पडटा. सो तेज्या खातीर तुका तनमार जाय. रायट नाव इट इज जस्ट हँड टू माउथ गोईंग ऑन, पूण तूं मेंटेनन्स कसो करतलो. जर सपोज खंयच्या तरी लायनीन जर कितें फॉल्ट आयलो जाल्यार तुका 3-3 वरां शटडावन करपाक जाय तो फॉल्ट रेक्टिफाय करपाक. आनी होच प्रॉब्लेम लास्ट इयर जाल्लो. वेर्णा आनी ऑल दीज इंडस्ट्रीज जे आसा, वेर्णान आसा, मागीर कुंडयम, मडकय, आमचे होंडा, पिसुल्लेम, बिचोलेम, 3 दीस देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, कळ्ळें. मागीर आमी डेलिगेशन वयले, पावर मिनिस्टराक मेळ्ळे, चीफ इंजिनियराक मेळ्ळे. मागीर वी वर इनफॉर्म दॅट सी दीस इज द प्रॉब्लेम. तूं मेंटेनन्स करपा खातीर तुका मदीं शटडावन घेवपाक जाय न्ही खंयचीय फॅसिलिटी, पूण तूं मागीर तो लोड ट्रान्सफर खंय करतलो तूं. बिकॉज बोथ आर रनिंग सामके लायक फूल कॅपेसिटी. सो वी नीड तनमार लायन. नाव दीस इज नॉट जस्ट फॉर द इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो फॉर द टुरिजम इंडस्ट्री. आतां जेन्ना टुरिस्ट एका 5 स्टारान रावपाक येता, 10,000 रुपया पर नायट फारीक करता, जाल्यार ताका 15 मिनटां सुद्दां जरी एसी ताजो बंद उरलो जाल्यार तो कंप्लेन करतलो, करेक्ट. पूण जेन्ना तुजो डिमांड वाडटा बिकॉज ऑफ टुरिजम, तुका एडिशनल पावर आसा अवेलेबल, इंडियान आसा. वी आर सफिशंट पावर इज देर इन द कंट्री. पूण आमकां जी ट्रान्समिशन लायन आसा दॅट इज द बॉटलनेक टुडे. फॉरगेट अबाउट टुरिजम. नाव लूक एट द लोकल डॉमेस्टीक कन्जम्पशन. 3 किलोवॉट म्हणून कनेक्शन घेता डॉमेस्टीक, मागीर ताजेर 4 एसी लायतात, मागीर इलेक्ट्रीक व्हेकल घेता, 2 व्हिलर घेता, ती चार्ज करता. ती कितें इलेक्ट्रिसिटी डजंट कम फ्रॉम एअर न्ही. सी यू आर ड्रॉईंग दॅट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रीड. द सेम पर्सन हू इज युजींग अ इलेक्ट्रीक व्हेकल तो म्हणटा की म्हाका तनमार नाका, आय डोंट वॉन्ट दॅट तनमार, आय डोंट वॉन्ट द ट्रीज टू गेट कट. Arey, but you are increasing your consumption. You are putting 3 ACs in your house. You are riding a EV vehicle and you are increasing the power consumption. From where that power is going to come? So that is the reason why you also require Tanmar line. And the industry realizes that yes, there is a environmental impact.
पूण ते आसा न्ही, देर आर सो मेनी वेज ऑफ नेगेटींग दॅम इम्पॅक्ट. आमी ट्रीज प्लांट करपाक जाय, मिनिमम ट्रीज कट करपाक जाय. ती लायन खंय येता तुका ती ती तेच्या सकयली जी स्ट्रीप आसा ती सगळीं झाडां तुका कट करची पडटा, नो डावट अबावट इट. पूण मागीर तुका तितलीच झाडां तुवें दुसरी कडेन ग्रो करपाक जाय. सो देर इज अ वे ऑफ डुईंग इट, बट यू कॅनॉट स्टॉप द डेव्हलपमेंट. दॅट्स वाय यू नीड तनमाड. पॉप्युलेशन वाडयल्या सो ते तुका डिमांडूय वाडटा. डिमांड वाडत तसे 800 megawatt is a huge per capita consumption of power in Goa is the highest. We are now going to be on lines of Europe and Western countries. Per capita power consumption जर 15 लाखाचे पॉप्युलेशन, पण आमच्या कडेन हॉटेल्स कितले आसा, 5 स्टार हॉटेल्स आसा, गाडयो कितल्यो आसा, कळ्ळें न्ही. सो that is the reason why we need, and now it's going to be an EV revolution. Government is trying that all diesel and petrol vehicles should be phased out, so that additional power demand will grow, and we need to make this provision for extra transmission line now.